देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो 22:21 वड 1-14. त्या उपरांत तिबेरिसाच्या दोर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. हे परी तो दिश्टी पडलो सिमोन पेद्रू, जोंगडो म्हणलोलो तोमास, गालिलियांतल्या कानाचो नातानेल, झेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हटलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हटलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी होड्यान चोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हटलें, इश्टांनो, मासली कितें तरी पडलां मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रापूण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रापूण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून ताच्यान रापूण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हटलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपलें वयलें आंगलें पेंगटाक बांदलें, कित्याक तो सारको न्हेसलोलो नासलो, आनी दोर्यान उडकी मारली. पूण मासलेन बोल्यो रापूण ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले. सुमार 150 हात भायर तोडीर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाचे उजार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून सिमोन पेद्रून रापूण तोडीर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली आनी इतल्यो मासल्यो आसतनाय रापूण पिजली ना. जेजून तांकां म्हटलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळी जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, ती ही 3री फावट. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू नाझारेतकार पुनर्जीवन जाला आनी ताचे बरोबर आमी सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. ही आयच्या दिसा बऱ्यांतली बरी खबर. पूण ही बरी खबर आयकूंक जायते जाणांक बरें लागना. तुजें कितें? ही खबर आयकूंक याज्ञीक आनी देव मंदिराच्या कारभाऱ्यांक बरेंच वायट दिसतालें. देखून तांणी शिसांक दवरून बंद खणीन घाले. पूण ही गिरेस्तकाय आतां बंद करून दवरूंक जायना. ताची घडसाण आतां हजारांनी लोकांक पावल्या. ती आतां संवसाराच्या कोनशांनी पावूंक जाय. जुदेवांचे फुडारी आरतून परतून शिसांक प्रश्न घालताले. हाचो फायदो घेवन आपणाक मेळिल्ली गिरेस्तकाय तांकां दिवंक शीस भारी वावुरतात. नाझारेतकार जेजू पदवेदार. देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो. हो कोनशान सदींचो फातर तुमी सोडून दिल्लो. ही आमची गिरेस्तकाय आनी दुसऱ्या कोणाच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोडबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. पेद्रून ही खबर परगडटा तें आमी आयच्या पयल्या वाचपान वाचलां. पूण हाच्या पयलीं सिमोन पेद्रू एक दीस पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक दोर्या देगेर भेटलो. त्या दिसा जेजून ताच्या सांगातान नस्तो केलो. हे तरेन जेजू आपल्या शिसांच्या काळजांत बाबार्थ आनी बोरवांचो वाडयतालो. आतां ते शीस आपल्या सोडवणदाराची खबर काळजीदारपणान परगट करताले. आमेन.